नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज सोनमर्ग बोगदो प्रकल्पाचे जाले उक्तावण. जम्मू काश्मीर थारला उदरगतीचो केंद्रबिंदू. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली खोस. आयच्यान उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात महाकुंभ 2025 जाली सुरवात. संवसारभरांतल्यान आयिल्ल्या भावार्थ्यांनी पहिल्याच दिसा केली गर्दी. भारतीय खेळा प्राधिकरणान मिरामार दर्यादेगेर आयोजित केली फिट इंडिया योगा कार्यावळ. राज्यभरातले विद्यार्थी आणि योगा खेळगड्यांनी कार्यावळीत घेतलो वाटो. राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राजभवनात आयोजित जाली यंग लीडर्स कॉन्क्लेव्ह कार्यावळ. तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या मळार फुडारपण करप गरजेचे. मुखेलमंत्र्यांनी केले आवाहन. आणि खेळांत आयच्यान नवी दिल्लीत पहिल्या संवसारीक खो खो विश्वकरंडक सर्तीक जाता सुरवात. पहिलो खेळ भारत आणि नेपाळ पंगडा मदीं जातलो. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज काश्मीरच्या गंडरबल जिल्ह्यात सोनमार्ग बोगद्याचे लोकार्पण केले. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग, जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बोगद्याचे उक्तावण करचे आदीं बोगद्या भितर वचून पुराय प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या बोगद्याक लागून गगनगीर आणि सोनमार्ग भितरलो प्रवास 20 ते 25 मिनिटांनी उणो जातलो. कार्यावळीत उलोवप करतना फाटल्या 10 वर्सां भितर जम्मू काश्मीर उदरगतीचो केंद्रबिंदू थारून संवसारांतले सगळ्यात उंचेले बोगदे, रेल्वे मार्ग तशेंच महामार्ग हांगा उबारल्यात हे विशयी प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है. यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है. और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है. हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं. साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी. खंयच्याय देशाची वा राज्याची उदरगत करपा खातीर थंय मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप भोव गरजेचें आसता. आयज ह्या बोगद्याच्या रुपान काश्मीराक आनी हांगच्या लोकांक केंद्र सरकारान उदरगतीची नवी वाट मोकळी करून दिल्या, अशें केंद्रीय येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा. वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जब तक विकसित नहीं होगी तब तक उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता. और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ जम्मू कश्मीर को भी सुखी, समृद्ध और संपन्न विकसित बनाने का संकल्प करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है. बऱ्याच तेंपान आता जम्मू काश्मीर आतंकवादा खातीर न्हय जाल्यार हांगच्या पर्यटना खातीर संवसारीक मळार वळख निर्माण करता हाचे श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृष्टी आशिल्ल्या फुडारपणाक वता, अशी खोस जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त कर इस संघराज्य क्षेत्र में नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका है। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के लिए जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया है, उसके कारण यहां की नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, उनके सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार हो सका है। आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी हालींच दिल्लीचे नायब राज्यपाल VK सक्सेना हांचेर केल्ले आरोप सक्सेना हांणी न्हयकारल्यात। अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्ली उदरगत प्राधिकरणाच्या बसकेंत नायब राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाण दिल्लीतल्या शकूर बस्ती वाठाराचे जमनीचे वापर बदलला असो आरोप केल्लो। हे विशीं प्रतिक्रिया दितना हे वायफळ आरोप जावन आपण हे विशीं कसलेच आदेश दिवंक ना आनी जमनीचो वापर हेर गजाली खातीर जावंक ना अशें स्पश्टीकरण VK सक्सेना हांणी दिलें। हे विशीं मुखार उलयतना अरविंद केजरीवाल मुद्दाम लोकांक खुबळायता आनी अशेंच चालू उरल्यार तांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की DDA की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि LG ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। DDA ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और न ही DDA ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मजगती भाजपान पत्रकार परिषद आपोवन या पुराय प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना अरविंद केजरीवाल हांचे फटिंगपणाचे राजकारण सगळ्या मुखार आसा तेन्ना आतां तरी तांणी हे संबंधांत विचार करून उलोवचें अशें सांगलें। या पत्रकार परिषदेत भाजपान शाकूर वाठारांतल्या रहिवाशांक आपोवन आप सरकाराच्या फुडारपणा खाला तांणी सोशिल्ले त्रास उक्ताडार हाडले। ह्या वेळार थंयच्या रहिवाशांनी अरविंद केजरीवाल हांची फटिंगपणाची आश्वासनां पत्रकारां मुखार हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौड़ी गार्डन के दफ्तर को लगाए, केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, हाथ जोड़े भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, इनका भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8, 10, 14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब 1 बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे। मैंने चक्कर काटते रहे, मेरा अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकानी चाबी देने के लिए। सत्तेचो विषय येता तेन्ना इश्ट लेगीत दुस्मान जाताना पळोवंक मेळटा। हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत इंडी गठबंधनाच्या निमतान एकठांय येवन वेंचणूक लढोवपी आप आनी काँग्रेस पक्ष दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या रिंगणात एकामेका आड सध्या झुजतात। आप फुडारी अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीचे नायब राज्यपाल VK सक्सेना हांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान अरविंद केजरीवाल हांचेर नेम साधून काँग्रेस फुडारी संदीप दीक्षित हांणी तांकां लोकां भितर गैरसमज पातळोवपाचो आरोप केला। नायब राज्यपाल VK सक्सेना हांणी दिल्ल्या स्पश्टीकरणा उपरांत अरविंद केजरीवाल हांची फटिंगपणां लोकां मुखार सिद्ध जाल्यांत आनी हाच्या आदीं लेगीत आप पक्षान फटिंगपणाच्या आदाराचेरूच वेंचणुको लढयल्यात अशी खर टिका तांणी केली। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते, इतना क्यों झूठ बोलते, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। एयर पोल्यूशन की, हवा में जो गंदगी फैल रही है, जहर फैल रहा है, क्या उसकी बात करेंगे क्योंकि उसमें दोनों के दोनों दोषी हैं। जमुना जी की सफाई क्यों नहीं हुई, क्या उसकी बात करेंगे।
दिल्ली में गरीबों को मकान क्यों नहीं मिले, क्या उसकी बात करेंगे? दिल्ली में बेरोजगारी का आलम, हर घर का आदमी आज घर बाहर बैठा हुआ है बेरोजगार, उसको काम नहीं मिला, उसकी बात करेंगे? दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी नई बड़ी योजना नहीं आई जिससे दिल्ली वालों को राहत मिले, क्या उसकी बात करेंगे? लष्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी पत्रकार परिशद आफोवन लडाखात नियंत्रण रेखा तशेंच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखेच्या परिस्थिती विशीं माहिती दिली। या वेळार काश्मीर आतंकवादाच्या सावळेंतल्यान भायर सरून आता पर्यटनाच्या दिकेन वाटचाल करता अशी खोस तांणी उक्तायली। तशेंच नियंत्रण रेषेचेर परिस्थिती संवेदनशील आसली तरी स्थिर आसा अशी माहिती तांणी दिली। October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. Own deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our war fighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. संवसारांतलो सगळ्यान व्हड अध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक मेळो आशिल्लो महाकुंभ आयज सावन प्रयागराज हांगा सुरू जाला। आयज पौष नवमीच्या मुहूर्तार सुमार 6 कोटी भावार्थ्यांनी गंगा न्हंयेत अमृत स्नान केलें। गंगा, यमुना आनी सरस्वती न्हंयांचो त्रिवेणी संगम आशिल्ल्या विविध घाटांचेर सध्या भाविकांचे अमृत स्नान सुरू आसा। हो पवित्र उत्सव महाशिवरात्री मेरेन चलतलो। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक उलयल्या। समाज माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय संस्कृती आनी मूल्यांची राखण करपी कोट्यांनी लोकां खातीर हो खासा दीस आसा अशें सांगलें। मजगती आयच्या दिसा महाकुंभात वांटेकार जाल्ल्या विदेशी भावार्थ्यांनी आपले मनोगत उक्तायलें। I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place, of all the people who are deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राजभवनाच्या दरबार हॉलांत यंग लिडर्स कॉन्क्लेव कार्यावळ आयोजीत जाली। ही कार्यावळ गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेन उच्च शिक्षण संचालनालय आणि माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली।
कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें। कार्यावळीत उलोवप करतना समाजान बऱ्या फुडाऱ्यांचो उणाव आसा तेन्ना देशाक उदरगतीच्या तेंगशेर पावपा हेतान वेगवेगळ्या मळार तरणाट्यांनी फुडारपणात हातभार लावप भोव म्हत्वाचें आसा अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें। संधी एकदा जाता, संधी परत परत येना। 2012च्या निवडणुकेक हांव जिखलो, आमदार जालो। 2017च्या निवडणुकेक हांव जिखलो, हांव सभापती जालो। 2019त योगायोगान हांव मुख्यमंत्री हांवें विचारूय करूंक नाशिल्लो। हांव परत एकदा सांगता, एट द एज ऑफ 45 कोणूच विचार करूंक शकना आनी तोय बी गोंयच्या राजकारणात मुख्यमंत्री जावपाचो। बट इट इज योगायोग। हांवें तेन्ना 2008 जी नोकरी सोडली म्हणून हांव 2019त मुख्यमंत्री जावपाक पावलो आनी ताज्या उपरांत हिस्ट्री तुमकां खबर आसा। हांव तितून वचना। हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की संधी परत परत येना, येता त्या संधीचो फायदो घेवपाक जाय आनी त्या संधीचो जर फायदो घेतलो जाल्यार आमी बरेच जाण आपल्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत करियर करपाक शकतले। वेवसाय उबारपाचेर भर दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलें। आजकाल गोंयांत भायले लोक येवन हांगचे वेवसाय काबीज करून आसात तेन्ना गोंयच्या तरणाट्यांनी मुखार येवन हे वेवसाय आपल्या ताब्यांत घेवप गरजेचें आसा आनी त्या खातीर सरकार तांकां फावो ती मजत करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें। वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे इन द स्किलिंग आसतल्यो, लिडरशीप आसतल्यो, करियर आसतल्यो, वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात। त्या ऑपॉर्च्युनिटीजचो फायदो घेवचो आनी तो जर फायदो घेतलो जाल्यार तुमी तुमचे भविष्य हे उज्वल करपाक शकतले। तेन्ना हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर 2047चो विचार करता। आज तुमी सगळे जाण हे 20 ते 22 एजीत आसा, तुमी तेन्ना सगळे जाण 45 एजींतल्यान आसतले। म्हणजे देशाच्या विकासाच्या बरोबर आपलो विकास कसो करून घेवपाचो हे आमी ठरोवपाचें। जर तुमी ठरयलें ना जाल्यार विकास जावचो ना। जाल्यार म्हाका एक नोकरी दी, नोकरी दी, नोकरी दी म्हणतूच उरतले। ती नोकरी दी म्हणण्यापेक्षा स्वताचो विकास कसो करपाचो हे आपूण ठरोवपाचो। इन डिफरंट फील्ड, कोण BA आसतलो, BCom आसतलो, कोण LLB आसतलो, कोण इंजिनियरींग आसतलो, वेगवेगळ्या सेक्टरांत आसतले। बट एक सांगता, गोंयांत आज जितकी ऑपॉर्च्युनिटी आसा घडये कदाचित फुडल्या 10 वर्सांक त्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसच्यो ना। हांवें मुद्दामून म्हटलां फुडल्या 10 वर्सांक त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसच्यो ना, कारण त्यो कोणी तरी ग्रॅब केल्या आसतल्यो। म्हणून ऑपॉर्च्युनिटीज तुमची वाट पळयता, घेवपाच्यो काय ना ह्यो तुमी ठरयात। आयज भारतीय खेळा प्राधिकरणान युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयाच्या जोड पालवान पणजेच्या मिरामार दर्यादेगेर फिट इंडिया योगा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश भलायकी, फिटनेस आनी समतोल जीवनशैलीचेर भर दिवप जावन आसा। ही कार्यावळ राष्ट्रीय फिट इंडिया मोहिमेचो एक भाग जावन आशिल्ली। कार्यावळीत वेगवेगळ्या शाळेंतले 325 विद्यार्थी तशेंच हेर खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। फिट इंडियाचे प्रादेशीक संचालक पांडुरंग चाटे हांणी हे कार्यावळी विशीं आनी मेळिल्ल्या प्रतिसादा विशीं सविस्तर माहिती दिली। We have started all these programs to propagate the message of Fit India. Irrespective of the age limits, everybody should devote their half an hour at least for the fitness. And to propagate this message to the maximum people, we are coming up with different initiatives, interesting initiatives. And this is iconic location. Miramar beach itself is iconic location to propagate the message. And Goa has a vibe because of their beautiful beaches. So we have come up with this good idea of beach yoga to propagate this message of fitness. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाष फळदेसाय हांच्या सयत पाडी, किस्कोण, काजूगट्टो, कार्ला काजूर गांवच्या नव्या रस्त्या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर बसयलो। हो प्रकल्प फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचें उद्दिश्ट आसा। त्या भायर मुखेलमंत्र्यांनी सांगेच्या नव्या पुलाचें बांदकाम आनी नव्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या इमारतीची पळोवणी केली। त्या भायर रेवणा आनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या बांदकामाचो तांणी नियाळ घेतलो। गोंयचो राखणो म्हूण फामाद आशिल्ले श्री देव बोडगेश्वराची वर्सुकी जात्रा काल मान्नी पुनवेसावन सुरू जाली। कालच्या मुखेल जात्रेच्या दिसा आयतार आयिल्ल्यान जात्रेक भाविकांची सोयी खातीर तशेंच गर्देत नाका जाल्ले अपघात टाळचे खातीर पोलिसांचो कडक बंदोबस्त आशिल्लो। 10 दीस चलपी ह्या जात्रेंत वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां।
कालच्या दिसा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी श्री देव बोडगेश्वर देवळाक जात्रे निमतान भेट दिली। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयतारा सांजे वेळार महाराष्ट्रांतल्या नाशिक जिल्ह्यांत एका टेम्पो आनी ट्रकाच्या मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडून ह्या अपघातांत आस्पावीत टेम्पोन 20 ते 25 प्रवाशी निफाडच्यान एका धार्मीक कार्यावळींत वांटो घेवन परततना हो अपघात जालो। ह्या अपघातांत आगताक 5 लोकांक मरण आयलें जाल्यार हेर 3 जाणांक इस्पितळांत उपचारा वेळार मरण आयलें। ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक राज्य सरकारान दरेकी 5 लाख रुपया आर्थीक आदार जाहीर केला। विदेश मंत्रालयान बांगलादेश आणि भारत शीम संबंधित चर्चे खातीर आयज बांगलादेशाचे उप उच्च आयुक्तांक समन्स धाडलें। हे संबंधान बांगलादेशाचे उप उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम आयज भारतांत पावले। विदेश मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा तांची दिल्लीत बसका जाली। चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान हांणी नवी दिल्लीत आयोजित एनसीसी गणतंत्र दीस शिबिरांत वांटो घेवन थंयच्या कॅडेट्सांचें मार्गदर्शन केलें। ह्या शिबिरांत देशभरांतले एनसीसी कॅडेट्स वांटो घेतात। आयच्या कार्यावळीच्या सुरवेक जनरल अनिल चौहान हांकां एनसीसी कॅडेट्सांनी गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो। त्या उपरांत उलोवप करतना जनरल अनिल चौहान हांणी एनसीसी कॅडेट्सांच्या शिस्तीची तोखणाय केली। January 15 is a month of festivals, national festivals. Today is 13th of January. I am addressing the youth of the country, the future of the country. Tomorrow is 14th, it's the Veterans Day. Tomorrow we'll pay homage to all those who are not amongst us. And we thank the soldiers for whatever they have done in the country. आयच्यान नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी खेळा संकुलांत पहिल्या संवसारीक खो खो विश्वकरंडक सर्तीक सुरवात जाता। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या जोड पालवान आयोजित ह्या सर्तींत 20 दादल्यांचे आनी 19 बायल पंगड वांटेकार जातले। आयज सांजे जावपी उक्तावण सुवाळ्या उपरांत रातचे 8:30 वरांचेर सर्तींतलो पयलो खेळ भारत आनी नेपाळच्या पंगडा मदीं जातलो। दादल्यांच्या भारतीय पंगडाचे फुडारपण प्रतीक वायकार जाल्यार बायल पंगडाचे फुडारपण प्रियांका इंगळे करतली। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी आयज सोनमर्ग बोगदो प्रकल्पाचे जाले उक्तावण।
जम्मू काश्मीर थारला उदरगतीचो केंद्रबिंदू, प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली खोस. आयच्यान उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात महाकुंभ 2025 जाली सुरवात. संवसारभरांतल्यान आयिल्ल्या भावार्थ्यांनी पहिल्याच दिसा केली गर्दी. भारतीय खेळा प्राधिकरणान मिरामार दर्यादेगेर आयोजित केली फिट इंडिया योगा कार्यावळ. राज्यभरातले विद्यार्थी आणि योगा खेळगड्यांनी कार्यावळीत घेतलो वाटो. राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राजभवनात आयोजित जाली यंग लीडर्स कॉन्क्लेव कार्यावळ. तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या मळार फुडारपण करप गरजेचें, मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. आणि खेळांत आयच्यान नवी दिल्लीत पहिल्या संवसारीक खो खो विश्व करंडक सर्तीक जाता सुरवात. पयलो खेळ भारत आणि नेपाळ पंगडा मदीं जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद पळोवपी घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर. नमस्कार.